उदरकांत तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर जुवांव सवांजेल 6 अध्याय 40 आनी 4 ते 50 आनी 1 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 44 to 51. म्हाका धाडलेल्या बापान म्हजे सरसीन म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरसी व्हडल्या करीत कोणूच म्हजे सरसीन येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. तिचो मेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रभाद्यानच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताचे तावनच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरसीन येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणी देखला म्हणून न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मौन पावले. पूण सरकार तावन देवून आयलेलो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलेलो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें मास. हें उतार आज आमकां वर्तमापान जेजूच्या ते आनी चड लागीं ओडता. आनी प्रत्येक जावन आमी सेवसो तो उंडो म्हळ्यार जेजूची कूड म्हणून आमकां तत्व सांगता. जे तूं उंडो शेवताय ह्या मेसाच्या बलिदानांत वचून तूं फौत बरी ते मीस भेटोवन जर तो उंडो सेवताय तुवें म्हजें मास सेवताय म्हणटा. जर आमी चड आनी चड इल्लेशे पवित्रपणाक वचून भावार्थान आनी विश्वासान फावती तयाराय करन एका मिसाच्या बलिदानाक हांव आनी तूं येता जाल्यार थंय सेवच्या जो कितें उंडो आमी सेवता ताची तुका एक रूस बदलो नासता. ती रूस तुज्या जिवितांत खंयच्याच तसली रूस तुका मेळ्ळेली ना. म्हळ्यार हें खरेंत जेजूचें मास सेवताय म्हणून तुका अनुभव दिता. तुज्या जिबेर तो रूस दिता आनी तुज्या जिवितांत ते बदलावन हाडटा. पळय मगच्या भाव आनी भयणी, हर एक सांगता कित्याक जेजूची कूड सेवता जाल्यार आमी जेजूच्या कुडींत ताचे गूण आसात. कित्याक तें तातूंत रगत आसा. जेजूच्या कुडींत रगत आसा. तातूंत त्या रगतांत ताचे गूण आसात. ते आमी शेवता आसतना ताचे थंय आसलेले ते गूण म्हजे ते आनी तुजे ते येतात. आमी मस्त वर्सां जावन गुमगारकान घेता जावंक पुरो. जर आमच्या जिवितांत ताचे गूण येवना जाल्यार आमी तो भावार्थान आनी विश्वासान ते मेसी भेटयना या तो कुमगारी आमी भावार्थान आनी विश्वासान काणगे ना म्हणून अर्थ. देखून आमचे ते बदलावण जायजेत. आमच्या जिवितांत जेजूचे शगूण येजेत. मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वदमन ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे ते रुतां जायजेत. जर ती आमचे ते ना जाल्यार आमी क्रिस्ता सारके जावंक साध्य ना. ह्या क्रिस्ताच्या लागीं आमी वचूंक साध्य ना. देखून आमी प्रयत्न करीचे. हर एकले ते अस्कत काय आसात. कोण भाग्यवंत आसा संवसारांत? जेजू सांगता एकलो पूण येनात ह्या भाग्यवंत ह्या संवसारांत. एकलो पूण येना. पूण आमी खंडी जावन भाग्यवंताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करता जाल्यार जर भाग्यवंतपणाच्या जिवितांत आमी रिगता जाल्यार खंडीत तो आमकां नितळ करता, पवित्र करता. आनी कसो तसो बाप पवित्र गी तसोय आमकां तो पवित्र करता. कित्याक म्हळ्यार देवाचो अनुभव आमकां दिता. देखून हांगा क्लियर सांगता, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरसीन ओडल्या करीत कोणून तुजे जरशी येवंक शकनात. बापान ओडल्या करीत. देखून आज बापान म्हाका आनी तुका जेजू थंय ओडलां. ताच्या सरसीन आमकां हाडला. ताचो अनुभव दिवंक, ताचे सांगता रावोंक, ताचे कडेन मागोवंक, ताची काकुळट आनी कृपा आमच्या जिवितांत काण घेवंक आनी ताची कितें ग्रेस्तकाय आसा तातूंत म्हाका आनी तुका वांटो आसा तो हांवें काण घेवंक, ताचे सांगता जिवंक आज देवान आमकां आपोण दिलां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका देवा बापान जेजूच्या पांयां ताला ओडलां. नाजाल्यार आमी येवंक सादत ना. आज कितलो लोक आसा अजुनूय जेजू सरसीन येवना. कित्याक बापान तांकां ओडूना. आमी मागचे बापा थंय तुज्या सरसीन ओड. आनी मस्त कडेन आमी पळयता आज आमी थोडे कडेन थोड्या नॉर्थान आनी पुरा आमी खंय मागण्याक गेल्यार रितेरी गेल्यार जावंक पुरो आमचे कर्नाटकाचे ते उत्तर कन्नड दिशेन आनी पुरा ते जाल्यार रेतिरे पुरा गेल्यार ते आमी पळयता जायतो दुसरो लोकय थंय रेतिरेक येता. जेजूक पातयेवन येता. जेजूचेर विश्वास दवरता, भावार्थ दवरता, कशें देवाचें उतर आयकता. तांच्या जिवितांत कसली अजापांनी अद्भुतां घडटात म्हज्या दोळ्यांनी पळयलीं थोडी घडितां.
आदल्याच हप्त्यांत हांवें पळयलां देखून जेजूची कूड आनी रगत ते आमी कान घेता. जायतो लोक जेजूक वळखता पूण जेजूची कूड आनी रगत कान घेवंक तांकां जायना. कित्याक म्हळ्यार तांकां तसल्या हातूंत येवंक जायना तांकां. पूण भावार्थान आनी विश्वान आसात. आमकां तशें न्ही, आमी भावार्थांनी आसा, विश्वासांत आसा. जेजूची कूडी खाण घेता, ताच्या रगती पियेता, ताचे मिसाच्या बलिदानान भेटयता, सक्रामेंत जेजू आसा म्हणून आमी पाती येता. तर कितले भागी आमी न्ही गे. हें आमी केदाळाय चिंतून पळयलां गे. आज आमच्या जिवितांत समी कशें काम करता. ताणें कित्या खातीर ह्या संवसाराक येवन ताणें हांगा क्लियर सांगता मोगाच्या भाव आनी भयणी, हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो, जिवंत उठयतलो. कसो जेजू जिवंत उठलो गे, तशें म्हाका आनी तुकाय, आमच्या आनी तुज्या आनी म्हज्या मरणांत जेजू आमकां जिवंत उठयतलो, जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागची खुद्द शिकतली. देवा मुखार बसून आमकां शिकोवंक मेळटलें. जेजू देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटलें. सर्गींच्या राजांत देवदूत आंज बुडयो जेजूचे देवाची सेवा करतना आमकांय पळोवंक मेळटलें, आमकां ते भाग मेळटले म्हूण सांगता हांगा पळय. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली. म्हणून बाबा ध्यानच बरोवन गेला. बापाक कान दिवन ताचे तावन शिकता तो और एकलो म्हजे सरसीन येतलो. पळया कोण येतलो? बापाक कान दिवन देवाचें उतर आयकून. बापाक कान दिवचें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकुचें, देवाचें उतर वाचचें, देवाचें उतर नियाळ करचें. तेदला बाप आमच्या लागीं उलयता आनी तो आमकां जायत्यो संगती कळीतनातल्यो संगती आमकां तो शिकयता. त्या उतरांचो गूढ अर्थ आमकां तो शिकोवन दिता. जायतें रिव्हलेशन तो आमकां दिता. बापा लागीं आमी शिकूंक जाय. देखून बापा लागीं शिकचें म्हळ्यार बापाची क्लास घालें. वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर बायबलत बापाची क्लास जावन आसा. धूम वाचतानाय त्या क्लासीन तूं बसताय. देव तुजे सांगत आसता आनी देवाचें उतर वाचतना तो देवत तुजें थंय काम करता, तुज्या जिवितांत काम करता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून ताचे तावन शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरसीन येतले. कोण बापा तावन शिकता तो हरी एकलो जेजू सरसीन येतले. आनी जेजू सरसीन कोण येता ताका पवित्र आत्म्याची ससाय मेळटली. देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकच म्हूण सांगता. त्रिंद्रा दीस मिस्तेर जावन आसा हो मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी समजून काडगे जे कोण सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. बाप कोण म्हणून, बाप कोण म्हणून आमी पळोवना, पूण जेजू हांगा खुद्द सांगता तुमी कोणी बापाक पळोवना, पूण बापा लागीं आसलो एकलो तुज्या पुतान मात्र बापाक पळयला. म्हळ्यार बापाक पळयला जेजू क्रिस्तान मात्र. आनी जेजू क्रिस्त बापाक ह्या संवसारांत उगडापें करता. आज ताचे विशयी तो आमकां सांगता बाप कसो आसा, कितें आसा म्हणून तो आमकां जायते शिकोवन दिता. आज जेजू बापा विशयी सांगता. तो बापा विशयी, बापाच्या मोगा विशयी, बापाच्या व्यक्तित्वा विशयी, बाप म्हळ्यार कोण ह्या विशयी शिकोवन दिवंक तुमी ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी आरेण्यान मान्य केले, पूण ते मरण पावले. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो बिलकूल मरोसो ना. कित्याक तो मेल्यारी देवा सांगत आमी एक करता आनी देवा सांगत आमी जियेता. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दवरया आनी एक वर्तें आज देवाचें उतर आमकां नियाळ करूंक देवान दिलां. जायते फावटी आमी वाचया, परत परत हें उतर वाचया. एक फावटी समजना, दोन फावटी समजना, तीन फावटी समजना जावंक पुरो. परत परत हें वाचतना आयच्या दिसाक चड आनी चड इल्लो वेळ काडून हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करया, बसया आमी इल्लो वेळ. ते जाल्यार तुमी उतराचे आनीक व्हड आमकां कळीत नातले वर्ते गूट तो आमकां कळीत करतलो. बापाचो आनी जेजूचो संबंद तो आमकां कळीत करतलो. बापा लागीं कशें शिकचें तो आमकां कळीत करतलो, आमकां शिकयतलो. बापाच्या क्लासीन कशें बसचें, देवाचें उतर कशें वाचचें, कशें नियाळ करचें, ह्यो सर संगती जेजू आमकां शिकयतलो. आनी हें सगळें शिकोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत जाय. आनी तो पवित्र आत्मा आमचे तर पाठवून आमकां तो मजतदार दितलो. आनी तो पवित्र आत्मा हर एक संगती आमकां शिकयतलो. देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरून आज आमी सांगता मेळोन ह्याच खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री मतेर तूं सदैव आनी सदैव पाळचें कशें जेजो. भगवंती मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करून बरो दीस मागता.